नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. मिझोराम विधानसभेच्या सगळ्या आज म्हळ्यार 40 आनी छत्तीसगड विधानसभेच्या 90तल्या पयल्या पावण्यावेल्या 20 सुवातां खातीर आयज मतदान सुरू जाला. सुरक्षीत आनी कसल्याय आडखळी विना मतदान प्रक्रिया जावची हे खातीर खर सुरक्षा व्यवस्था तैनात केल्या. मिझोरामात तशेंच बांगलादेश आनी म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय शीम वाठारांत सुरक्षा व्यवस्था खर केल्या. सुमार 3000 पुलीस आनी केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळांचे पंगड सुरक्षा व्यवस्थे खातीर दवरल्यात. छत्तीसगडात 223 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात आसात. मतदार माओग्रस्त वाठारांत आशिल्ल्यान खासा सुरक्षा व्यवस्था तैनात केल्या. मजगतीं राजस्थान विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर अर्ज दाखल करपाची मुजत काल सोंपल्या. आयज जाल्ल्या मतदानात वांटो घेतिल्ल्या कांय मतदारांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. ये सारे के सारे लोग राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम सब राजनांदगांव वासी मतदान के लिए उपस्थित हुए. युवा के मन में सिर्फ यही है कि जो चीजें गलत हुई थी पिछले साल, इस साल वो चीजें ठीक करना है. जितने भी नए युवा लोग हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है. वो यहाँ पर अगर उनको वो मिलेगा कि यहाँ पर ही जॉब कर पाए तो वो ज्यादा अपने घर पे ही रहना प्रेफर करेंगे. हमारे देश का अच्छी तरह विकास हो, हमारे प्रदेश का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हमारे गरीब लोगों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले. मैं राजनांदगांव वासियों को यह अपील करता हूं कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले. हम लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए वोट दिए हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट दिए हैं. भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्या 10 वर्साच्या काळात आर्थीक घोटाळे पुरायपणान संपुष्टांत आयल्यात. जनतेची सेवा हीच मोख दवरून सरकार काम करता अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशात सिधी हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत प्रधानमंत्री उलयताले. आपल्या उलोवपांत तांणी सरकाराच्या वेगवेगळ्या जनकल्याणकारी येवजण्यांचो नियाळ घेतलो. कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है. जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं. जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी. जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है. कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है. बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है. कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग. और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है. मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचारान नेट घेतला. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी प्रचार सभांनी वांटो घेतात. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी बडगामात आयोजीत केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेवन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं. जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा. जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी. जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा. और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा,
वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंडातल्या उधम सिंग नगरात गोविंद वल्लभ पंत शेती आणि तांत्रिक विश्वविद्यालयाच्या 35व्या दीक्षांत सोहळ्यात हजर आशिल्ल्यो। आपल्या 3 दिसांच्या उत्तराखंड भोंवडेंत तांणी आयज दीक्षांत सोहळ्याक संबोधित केले। तांच्या हस्तुकीं 1134 विद्यार्थ्यांक स्नातक आणि स्नातकोत्तर पदव्यांचे वितरावण जाले। त्या भायर वेगवेगळ्या विशयांत प्रावीण्य मेळोवपी विद्यार्थ्यांक पदकां दिवन राष्ट्रपतींनी सन्मानित केले। राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उपरांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली। ह्या भेटेत तांणी भूतान आणि भारत ह्या 2 देशांमदीं संबंध बळिश्ट करपा खातीर भासाभास केली। भूतानचे राजे वांगचुक हे 8 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात। ते महाराष्ट्रात लेगीत भेट दिवपाचे आसात। देशव्यापी डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट मोहिमेखाला गोयभर निवृत्ती वेतन धारकांक मार्गदर्शन करपा हेतान वेगवेगळ्या वाठारात शिबिरांचे आयोजन केला। स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जोड पालवान गोयभर DLC सादर करपा हेतान 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2023 ह्या काळात ह्या शिबिराचे आयोजन केला। वर्स 2014 सावन DLC म्हळ्यार जीवन प्रमाणपत्र सादर करताना बायोमेट्रिक यंत्राचो उपेग करप गरजेचे केला। ह्या मोहिमेचो लाव देशभरातल्या 100 शारांतल्या 500 सुवातांचेर लोकांक घेवपाक मेळटलो। उत्तर गोंयांत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या म्हापशा शाखा, पणजी मुखेल शाखा, पणजी सेक्रेटरिएट शाखा, ट्रेजरी शाखा, मिरामार शाखा तशेंच दक्षिण गोंयांत वास्को द गामा, मडगांव मुखेल शाखा, फोंड्या शाखा, काणकोण आणि सावड्डे ह्या वाठारांतल्या शाखांचो आस्पाव आसा। दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेच्या लावार्थींक बँक खात्या वांगडा आधार कार्डाची जोडणी करप आता अनिवार्य केला। ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक जोडणी करपा खातीर 3 म्हयन्यांची मुजत दिल्या। जे लावार्थी बँक खाते आणि आधार हांची जोडणी करचे नात तांकां येवजणेचो लाव मेळचो ना अशें हे विशीं प्रसिद्ध केल्ल्या परिपत्रकात नमूद केला। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीत पदकांच्या वळेरेंत महाराष्ट्रान आपली पयली सुवात कायम दवरल्या। 70 भांगरा, 64 रुपया, 68 कांश्या पदकां सयत एकूण 202 पदकां महाराष्ट्रांतल्या खेळगड्यांनी मेळयल्यात। दुसऱ्या सुवातेचेर सेवा खेळा मंडळ आसा। तांणी 55 भांगरा पदकां सयत 111 पदकां मेळयल्यात। गोंयच्या खेळगड्यांनी 12 भांगरा पदकां सयत 12 रुपया आणि 26 कांश्या पदकां एकूण 50 पदकां मेळयल्यात। 9 नोव्हेंबर मेरेन ही सर्त आसतली। ह्या खेळा सर्तीत सायकलिंग विभागाची सर्त 6 ते 9 नोव्हेंबर मजगतीं आयोजीत केल्या। ते निमतान गोंय पुलिसांच्या येरादारी विभागान बिर्ला क्रॉस जंक्शन ते MES कॉलेज मजगतीं येरादारी नियंत्रीत केल्या। ह्या काळात वरुणापुरी ते MES कॉलेज मदीं अवजड वाहनांच्या येरादारीक बंदी आसतली अशें गोंय पुलिसांनी कळीत केलां। संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींतलो एका दिसाचो सामनो आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर अफगाणिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया पंगडां मदीं सुरू आसा। अफगाण पंगडान फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमणी खबर हातांत आयली तेन्ना अफगाण पंगडान 2 गडे वगडावन 142 धांवड्यो काडल्यो। मजगतीं काल नवी दिल्लींतल्या अरुण जेटली मैदानाचेर बांगलादेश आणि श्रीलंका हांच्या मदीं जाल्ल्या सामन्यांत बांगलादेश पंगडान श्रीलंकेचे 3 गडे राखून पराभव केलो। आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।